वास्को नुस्तें मार्केटांत भायर बसपी नुस्तेकारांक लागून बाजारांत बसपी नुस्तेकारांक गिरायक जायना म्हूण फाटलो खुबसो काळ जालो बाजारांतलीं नुस्तेकारां बोवाळ करतात. तांचे प्रस्न मतींत घेवन मुरगांव पालिकेन मार्केटा भायर नुस्तें विकपाक बसप्यांचेर मंगळारा सावन कारवाय करपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. आम्ही लास्ट टाइम जी मीटिंग घेतलेली रिगार्डिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स जो जावपाचो आसा ताजे उपरांत जे मार्केटान फिश वेंडर्स आसा तांणी हें केल्लें की जे कोण अनरेग्युलेटेड फिश वेंडर्स आसा तांकां स्टॉप करचे म्हणून आनी लास्ट मिटिंगेक तशें डिस्कस करून तशी तांचेर एक्शनूय घेतलेली. आतां एक्शन घेतना पुलिसांनी सम प्रॉब्लम्स आयले ताका लागून पुलिसांनी म्हणलेलें की जे कोण बाकीचे वेंडर्स आसा जे आवटसायड द मार्केट होलसेल आसतले किंवा रिटेल आसतले तांकां तांचे बरोबर एक मिटींग घेवया. सो बेस्ड ऑन दॅट रिक्वेस्ट आमी मिटींग आपयली. ताका म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आयिल्लो सिन्स CEO इज नॉट वेल ताका लागून आमचो म्युनिसिपल इंजिनियर आयिल्लो आनी बाकीचे ऑफिशियल्स आशिल्ले. सो मिटिंगेक बरेचशे लोक येवना वेवर एक थोडेच लोक आयले. सो तांचे बरोबर आमी ऑलरेडी डिस्कस केलें मॅटर आनी तांकां आमी सांगलां की तुमी म्युनिसिपालिटीक सांगलां की तुमी जागो पळया तांकां बसपाक थंय हें आसा जाल्यार तांकां परमिशन घेवन म्युनिसिपालिटीचे रेग्युलेटेड हें आसा तें करूं. अनरेग्युलेटेड जे कितें फीश वेंडिंग आसा तें आमी स्टॉप करतले. तांणी आतां ऑलरेडी एग्री केलां जे कोण आयिल्ले ऑलरेडी तांणी वॉलंटरीली एग्री केलां की आमी सद्या तुमचे हें जाय तर आमी बंद दवरता. बट दोज हू हॅव नॉट कम सर, दोज हू हॅव नॉट कम डेफिनेटली वी विल टेक एक्शन ऑन दॅट. Because they have also not come. We had kept the meeting for them to discuss their problem. Now, if they have not come for meeting also and they are not abiding by the law, so definitely we will take action. But they will not sell fishing jetty. They will not fishing jetty, as far as fishing jetty is concerned, Fisheries Department has issued a SOP. त्या SOP प्रमाणे त्यांनी फिशिंग जेटीचेर विकपाक मेळना म्हणून सांगलें. That SOP was issued during the lockdown. Now still it is in court. That's what the fisheries officer said for the meeting. So now, what we have told the chairperson that they let the municipality identify some land, some place for these people to sell their fish. Until then, they have also agreed, whoever have come, they have agreed that they will keep it closed. They will stop selling. The meeting was delayed because of their this association chairman or president was not issued this thing notice, or the name was not included in the listing. Can you just elaborate on that? See, police had sent me a notice. Police had sent me a letter saying that requesting me to conduct a meeting in this regard, as they are facing problems during this drive by taking action, so that I hear their problems, whoever fish vendors are there. So in that letter, whichever names were mentioned, then we have issued the notice. And based on that, all are come. Now, if suppose some person is not there in that letter, or some association or whatever, then they could have very well represented to me before the meeting itself. We would have issued them the notice if they want me to issue notice. And even if they had remained present for the meeting, we had not objected. Because meeting was specifically for this purpose. बोटकारांनी मिटींग कॉल आउट केलेली आणि त्या लिस्टार तेजे लिडर म्हटल्यार तेंचो कोण प्रेसिडेंट आसा तेजें नांव नासलेलें त्या कारणान ते सगळे घेवंक ना. आनी मागीर फोनयेकार येयले. आतां डेप्युटी कलेक्टरान डिसिजन घेतलां टेम्पररी की जे नुस्तेकार बसता फीश मार्केट सोडून तांकां फाल्यांच्यान आमी अलाव करचे ना बसपा, आनी कोण बसता तांकां म्युनिसिपालिटी आनी पुलीस उखलतले. ना तशें कांय ना. जे म्युनिसिपालिटी जुडिशरान कोणाक कितें बिझनेस करपाक जाय, कसलें ट्रेडिंग करपाक जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीचें परमिशन जाय. आमी तेंच तांकां सांगलां. सपोज तुमी एप्लाय करा, सपोज तुमी समज त्या म्हटल्यार ट्रेडाक सुटेबल आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटी परमिशन ग्रांट करतली. फाल्यांसून ओन्ली मार्केटान नुस्तें विकप जातलें. फाल्यांच्यान ओन्ली मार्केटान नुस्तें विकतलें. टेंटेटिवली आसतलें काय कितले तरी दीस ना अशेंच आसतलें. जो पर्यंत तेंचे टर्म्स अँड कंडिशन म्युनिसिपालिटी फुलफील जायना जाल्यार ट्रेड लायसन्स आमी अलाव करतले, होलसेल आसूं नाल्यार रिटेल आसूं.
प्रत्येक मनशान लायसन